कितलेशाच दिसाच्या ब्रेका उपरांत शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस परत फॉर्मान दिसता. येतनाच ताणें नित्याचे स्टायलीन पीडब्ल्यूडीक तोमणो मारलो. कामांक खंय जीएसटीची आडमेळी ना जाल्यार खंय पीडब्ल्यूडीन फाटल्या 3 वर्सांत कितलींशीच कामां केल्लीच ना. पीडब्ल्यूडीन खंयची कामां जाली म्हापशेची? पळय कितें जालां, 3 वर्सां सगळेच कडेन गोंयांत पीडब्ल्यूडीचें मोटें काम जावंक ना. सिलेक्टीव कितें खंय जाय मागीर जालां. आतां विशय जालो कितें, सीएमान 25 कोटी सँक्शन करता म्हटलें, 15 कोटी पयलीं, 10 कोटी मागीर. तें एक जालें. मागीर कोण येयलें, तेंची जीएसटी थारावंक ना म्हणून. सगल्यो फायली परतत येयल्यो जीएसटी थारावपाक. ताका आनी म्हयनो गेलो. म्हणटकच ती आतां फिक्स जाल्या म्हणून आयकता हांव. परत्यो फायली सीक वयतल्यो. सकयल देंवल्या पळय थंय वयर चडटल्यो त्यो आतां. टेंडराक लागीं पावले काय टेंडर जातलें. म्हणजे 1-2 मान्सून येता. 7 म्हयने गावता कामांक. एक्चुली काम करपाक 6 म्हयने गावता. ही अडचणी आहात. हांव म्हाजें म्हणणें कितें, जेन्ना टेंडर करचें आसा तुवें जीएसटी फायनलायज करपा जाय न्हू. दोनी बरोबर जावपा जाय न्हू तें. जीएसटी थारावपाक आनीक म्हयनो कित्याक घेवपाचो. आतां नवी फायली सगल्यो रेडी जाल्ल्यो पळय. म्हाका दिसता म्हाज्याच एक 15-20 तरी फायली परत येयल्या. म्युनिसिपालिटी कायद्यान दुरुस्ती करपाची तयारी सरकारान केल्या. मालमत्तेची म्हायती लोकायुक्ताक दर वर्सा दिना ताका खंय अपात्र थारावपाची वेवस्था करतले. Yeah, we are making amendments so that we bring the transparency that whatever assets the councillors have are given every year, like the MLAs. And that will be a part of the disqualification also. Okay. So you will be adding that clause also. Yeah, that cause if you don't do it, then you get disqualified. Municipality Act you are putting or Municipality Act. म्युनिसिपालिटीच्या कॉमन कॅडराचो विशय एकमत नाशिल्ल्यान आडकला. आपल्या खात्याकूच कितलो तेंप फूल टायम संचालक नाशिल्लो म्हूण फ्रांसीस उलोवन गेलो. रेराची तीच गत. रियल इस्टेटवाले वेळ वाडोवन मागतात आनी रेरा ऑथॉरिटीक बसोवंक खंय खातें जागो सोदता. But municipality common थोड्या लोकांची मागणी आहा ती ना न्हू, पूण एकमत जावपा जाय न्हू. इट शूड बी युनानिमस. युनियनाकूय नाका तें. युनियन मेजर प्रॉब्लम. आमी उलयता कितें आहा, हे 14 नगरपालिकाचे आमदार आहा पळय, तेंच्यांनी पयलीं एग्री जावपा जाय. आजून पासून एका मताचेर जावंक ना. हो विशय तितको सिरियस करूंक ना. Yeah, I don't have a full-time director in the first time. Just a few days back, Monica has come as a full-time DMA. So it will take a little time. फुल-फ्लेज फंक्शनिंग रेराचे केन्ना जातलें? तुमचे अर्दे ऑफिस TCP ना डिपार्टमेंट जागो मागयला, आमी घालता त्या जाग्यार. म्हणजे काम चालू आहा. रियल एस्टेट वॉज वी आर आस्किंग फॉर मोर टायम, बट वी हॅव नॉट डिसायडेड ऑन गिविंग देम मोर टायम. ते आनी 9 दीस मागताले ते, पूण अजून 45 दीस आहा तेंचे. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस.